लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयांत 16 उमेदवार हे फावट रिंगणांत देंवल्यात। हातूंत उत्तर गोंयासावन 8 उमेदवार जाल्यार दक्षिण गोंयासावन 8 उमेदवारांचो आस्पाव आसा। 22 एप्रील हो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो। इतले मजगतीं 2019 वर्सांत लोकसभा वेंचणुके खातीर 12 जाण वेंचणुकेक उबे राविल्ले। अंदू हो आंकडो 16चेर पावला। 7 मेक लोकसभा वेंचणूक। गोंयच्या 2 खासदार पदां खातीर अंदू 16 उमेदवार। भाजप, काँग्रेस, आरजीपी सयत अपक्ष उमेदवारांची हाजेरी। उत्तर गोंयांतल्यान 8 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 8 उमेदवार ह्या फावट गोंयासावन लोकसभा वेंचणुकेच्या रिंगणांत देंवल्यात। 22 एप्रील हो अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो, मात कोणेच अर्ज फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान आतां गोंयच्या 2 खासदार पदां खातीर 16 उमेदवार वेंचणूक लढयतात। लोकसभा वेंचणुकेची तारीख ती म्हळ्यार 7 मे ही जशी लागीं पावता तसोच लोकसभा वेंचणुकेचें वातावरण तापत आसा। काल म्हटल्यार 22 एप्रील ह्या दिसा उमेदवारी अर्ज जेंच्यांनी भरला ती फाटसून घेवपाची तारीख आसली, पूण काल कोणेनूच उमेदवारी अर्ज फाटसून ना घेतल्या कारणान सगळे उमेदवारी अर्ज जे आसा ते ग्राह्य धरले गेलेले आसा। ह्या फावट लोकसभा वेंचणुकेक पुराय गोंयांतून 16 कंटेस्टंट म्हणजे 16 उमेदवार ह्या वेंचणुकेक उबे रावलेले आसा। तितून नॉर्थ गोव्यान म्हणजे उत्तर गोव्यान 8 आनी दक्षिण गोव्यान 8 अशें मेळोन 16 उमेदवार लोकसभा वेंचणुकेच्या रिंगणांत आसा। त्या लोकसभा वेंचणुकेन ह्या लोकसभा उमेदवारांचे चिन्ह नांवां आनी चिन्ह हांव तुमकां सांगता। उत्तर गोंयांतसून श्रीपाद नायक रावलेले आसा भाजपा कडसून, त्याचे चिन्ह जावन आसा कमळ। काँग्रेसी कडसून डॉक्टर एडवोकेट रमाकांत खलप, त्यांचे चिन्ह जावन हात। तुकाराम परब म्हटल्यार मनोज परब आरजीचे, त्यांचे चिन्ह जावन आसा फुटबॉल, जे सगळ्यांक खबर आसा। मिलन वांयगणकर हे बहुजन समाज पार्टी तर्फे उबे रावलेले आसा आनी तेचे चिन्ह जे आसा ते हत्ती आसा। सखाराम नायक हांचे चिन्ह जे आसा ते किटली आसा, जे अपक्ष आसात। थॉमस फर्नांडीस हे एक उमेदवार आसा उत्तर गोंयांतसून, जेंचे चिन्ह जावन आसा ताट भरिल्ले, म्हणजे जेवणान भरिल्ले ताट हे चिन्ह जावन आसा। एडवोकेट विशाल नायक हेणी सुद्धा फॉर्म भरला उत्तर गोंयांतसून, त्यांचे चिन्ह जावन आसा गॅस सिलिंडर। आणि शकील शेख ह्यांचे चिन्ह जावन आसा हेल्मेट। तर ही 8 नांवां जी आसात ती उत्तर गोंयांतसून आसा, पूण हेतून पळोवंक मेळटा की उत्तर गोंयांतसून सद्या जी वेंचणूक जातली त्या वेंचणुकेन भाजपचे श्रीपाद नायक, काँग्रेसचे एडवोकेट रमाकांत खलप आणि आरजीचे मनोज परब म्हटल्यार तुकाराम परब यांच्या मदीं ही तिरंगी लढत जावं शकता असो अदमास सद्या बांदलो वयता आणि अशें वातावरण सद्या उत्तर गोंयान आसा। दक्षिण गोंयान जे उमेदवार आसात त्यांचे नांवां आनी चिन्ह हांव तुमकां सांगता। दक्षिण गोंयांतसून भाजपा कडसून रावलेले आसा पल्लवी धेंपे, ज्यांचे चिन्ह जावन आसा कमळ। काँग्रेसी कडसून म्हणजेच इंडिया अलायन्सा कडसून रावलेले आसा ते म्हटल्यार विरियातो फर्नांडीस, ज्यांचे चिन्ह आसा हात। आरजी कडसून रुबर्ट परेरा, ज्यांचे चिन्ह जावन आसा फुटबॉल। बहुजन समाज पार्टी कडसून डॉक्टर श्वेता गांवकर, त्याचे चिन्ह जावन आसा हत्ती। हरिश्चंद्र नायक यांच्यानी सुद्धा फॉर्म भरला, ज्यांचे चिन्ह जावन आसा फुटबॉल खेळपी प्लेयर, जो चिन्ह आसा ते त्यांचे चिन्ह जावन आसा। आलेक्सी फर्नांडीस हे साऊथ गोंयांतसून रावला, त्यांचे चिन्ह जावन आसा फणस म्हणजे जॅकफ्रूट। डॉक्टर कालिदास वांयगणकर यांचे चिन्ह जावन आसा बोट। आणि दीप कुमार मापारी हे उमेदवारी उबे रावला, त्यांचे चिन्ह जावन आसा सीसीटीव्ही कॅमेरा। हे 8 उमेदवार दक्षिण गोंयांतसून रावला। जसे उत्तर गोंयान आमी तिरंगी लढत पळयतात तशी हांगा सुद्धा दक्षिण गोंयान तिरंगी लढत जावं शकता। ती म्हटल्यार भाजपची पल्लवी धेंपे, इंडिया अलायन्साचे उमेदवार विरियातो फर्नांडीस, कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस आणि आरजीचे जे रुबर्ट परेरा आसा यांच्या मदीं तिरंगी लढत आमकां पळोवंक मेळटली असो अदमास आसा, असो सद्या वारें आसा। तर उत्तर गोंयांतसून 8 आणि दक्षिण गोंयांतसून 8 अशे एकूण 16 उमेदवार आमकां ह्या वर्सा लोकसभा वेंचणुकेक पळोवंक मेळटले। लोकसभा वेंचणुकेची अश्यो अपडेटी आमी परत तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। हांव विनायक सामंत, पणजेसून।